ल्हान जावन दी पण बरें दिसपाक जाय, रस्ते रुंदीकरण जावपाक जाय आणि ल्हान भितर भुरग्यांक जाता तितली सोय मेळपाक जाय। आतां हें गार्डन आमी केलें 1.5 कोटी घालून, पण ते उरपाक जाय, ते मेंटेनन्सा उरपाक जाय। आणि आमची पंचायत म्हणटा ते पयशे कांय ना, सॉरी म्युन्सिपालिटीक पयशे कांय ना, म्युन्सिपालिटी सगळो डिपेंड्स आहा गव्हर्मेंटाचेर। म्हणून आतांच हांवें आमच्या बदामीक सांगला, आमचो सी बरो आमचो स्ट्रॉंग आमचो असो सी आहा जीटीडीसीचो, बरें काम करता, ताका सांगलां फॉर मेंटेनन्स सुद्दां टुरिजमा कडल्यान जाता पळया, आणि थंय कोण तरी अपॉयंट करून हे मेंटेनन्स करपा खातीर जाता तितलो हांव प्रयत्न करतलो। पण हें आसता म्युन्सिपालिटीचें काम, म्युन्सिपालिटीन पयशे ना, कारण जें जालां ब्युटिफिकेशन आणि गार्डन आज हे सुंदर दिसता, अशेंच लायफ टायम सुंदर दिसपाक जाय आणि हाची भितरली मजा लोकांनी घेवपाक जाय। माझे तुमचे कडेन इतलेंच मागणें की गार्डन आमी केलें, हेचे भितरल्यान तुमी सुटना, हे गार्डनाचो देखभाल, हे गार्डन आपले अशें हर एक पेडण्याचे हर एक हेणे समजपा जाय मनशांनी की बाबा हें गार्डन आमचें आणि आमी हेका सांबाळटले। हेजेर कसल्योय हे समज दिसी गैरप्रकार आला तेंच्यांनी वॉर्निंग दिवप, बाबा हें हांगासर जावपाक जायना, ह्या म्हाका तरी येवन सांगप, हांव सडक कोट तेजी एक्शन घेता। पण हे गार्डन एक बरें सुंदर गार्डन आहा आमच्या मार्केटा भितर, तेची देखभाल करपाचोय म्हाजो प्रयत्न आहा, पण ते सांबाळपाचें काम तुमचेर आमचेर सगळ्यांचें आहा। आणि त्या बद्दल पेडणेकर आमी भोव हुशार आसात आणि तेजे बद्दल ते देखरेख करतले। मातशें कितें जालें हांव जाणा, मिडिया सुद्दां दूख करून पेपराचेर उलयता, तशेंच ते मिडियाचेर उलोवन तेका जाता तितलें मेंटेन करपाचो लोकांनी प्रयत्न करचो आणि हे गार्डन बऱ्यांतल्या बरे पैकी दवरपाचो प्रयत्न करचो। माझ्या आयुष्यात सुवर्ण अक्षरान बरोवन दवरपा सारको माझ्या हे म्युन्सिपालिटीचे गार्डन आसा ते माझ्या मम्मीचें नांव दिल्लें आसा तेका, सो लेट सौ रेशा माशेलकर, तेचे आयज रेनोवेशन आणि ब्युटिफिकेशन आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर श्री बाबू आजगावकर यांच्या हातीन जाता, हेची म्हाका चड खोशी जाता सगळ्यांत परस। आणि माझ्या मम्मीन आपल्या चेअरपर्सन ह्या कार्याच्या हेच्या टर्माच्या टायमार जे पेडण्याच्या नागरिकां खातीर तळमळीन आणि आपुलकीन कितें काम कार्य केल्लें तेजीच ही पावती तिका मेळिल्ली आसा हें म्हाका दिसता। तशेंच आमचे मंत्री मिनिस्टरान आमकां चड बरो सपोर्ट दिवन कॉपरेशन करून आमकां कितें कितें चेंजीस जाय आसल्यो बारीक बारीक त्यो सीईनूय आमच्या जीटीडीसीच्या सीईनूय चेंजीस करून दिल्या, तांकांय हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा। आणि ते आमकां अशेंच आमच्या पेडण्याक कितें तरी सपोर्ट प्रोजेक्ट हाडपाक सपोर्ट करतले हे म्हाका खात्री आसा, आणि ते आमच्या वांगडा सदांच आसतले हें हांव जाणा।